व्हिडिओ स्टार्ट करतात कोण येयली दिसता कसलो आवाज येता प्लीज इग्नोर. सो हाय एवरीवन, कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी घट आसा. ते वेलकम बॅक टू माय चॅनल. हांव जस्ट रेगुलर रेडी जाता तशें रेडी जातालें. सो मागीर म्हाका दिसलें खूब दीस जालो व्हिडिओ ना वचोंक. सो आयज व्हिडिओ वचपाक जायो, म्हटल्यार फाल्यां खातीर तरी करया म्हणून. सो ऑलमोस्ट रेडी जाला, बट जस्ट म्हाजे केस बांदपाचें उरला. सो हांव केस बांदता पयलीं आनी मागीर येता हांव. सो हांवें म्हाजे केस बीन टाय केले, जस्ट हाफ बांदला हांवें आनी काय न्हू डन आसा. सो आतां पयलीं सकयल या. आयज हांव ब्रेकफास्ट बी कांय करपाना बिकॉज म्हाजो मूड ना आयज. ह्या दिसांनी हांव ज्यूस पितालें, बट थोडे दीस जाले की हांव एक दीस गॅप घेता, दुसरे दीस पिता. आयचो डे हो आसा की आयज हांव पिना, म्हाका नाका आयज पिवपाक, म्हाजो मूड ना. सो पयलीं आमी सकयल या. एक सेकेंड सगळें. सो पयलीं आमी सकयल या. 1 सेकेंड हांव बॅग बीन सगळें घेवन येता, म्हाजा चार्जर बीन. ओके. सो हांवें म्हाजें बॅग घेतला. तुमकां दिसना न्हू, हांवें म्हाजें बॅग घेतला आनी रबर बँड हांवें म्हाज्या हातीक घातला बिकॉज वॉट इफ म्हाजो मूड चेंज जालो आनी हांवें केस टाय केले जाल्यार म्हाजी कांय गॅरंटी ना. हांव केन्नाय कितेंय करता. आनी हांव परफ्यूम लायता आतां बिकॉज परफ्यूम इज इम्पॉर्टंट, जो की हांव डेली लायना. जेन्ना व्हिडिओ करता तेन्ना म्हाका याद येता ओ समथींग इज मिसींग. आनी म्हाजें हेअर सिरम म्हणजे ते बाटलेचे काबार जाला, धाकटे बाटलेचे. तितून घालपाक म्हाजे कडेन टायम ना. सो हांव हें कॅरी करता मिनी वन बॅगान उडयता. आनी कितें उरला न्ही, जॅकेट उरला दिसता. हांव सगळें घेता पयलीं हांव. सो हांवें जॅकेट बी घातलें ती पळोवंक शकता. सो आतां सकयल या बिकॉज आय थिंक ऑलमोस्ट लेट जालो म्हाका. एज ऑलवेज म्हाका एवरीडे लेट जाता, कितलेंय बेगीन उठ आनी कितें करपाचें स्कीप सुद्दां केलें न्हू स्टील म्हाका लेट जाता. वा रे वा, ना लेट जावं ना. आनी म्हाजे कडेन आतां 20 मिनटां आसा. म्हाका दिसलें म्हाका लेट जालो म्हणून. आनी म्हाजे पोच्यो खंयच्या मम्मान म्हाका टिफीन बी पॅक करून दवरला ते दीस न्हू. एज हांवें तुमी पळोवंक शकता हांवें ह्या दिसांनी व्हिडिओज बीन कांय घालूंक ना बिकॉज हांवें शूटूच करूंक नाशिल्लो. सो लास्ट हांवें व्हिडिओ शूट केल्लो गणेश जयंतीक, बट तो व्हिडिओ आय डोंट नो तुमकां पावला काय ना तें. हें हांवें बॅग हाडलेलें पयर विशालान गेल्लें आमच्या त्या मेगा मार्टान जस्ट 99 रुपीसान. म्हाजें टिफीन बी घालपाक लागून हाडलेलें हांवें. आनी हितून आतां कांय ना सद्या दिसता म्हाका. मम्मा टिफीन पॅक करूं ना करूं कितें करता तें पळोवया रा कितें चल्लां तें कितें करपाचें. म्हजे सगळे एम्प्टी टिफिन्स आसा कालचे. शी कितलें लेजी पळय हांव. हे पळय हे आनी एक आसा हे मिनी. एक्चुली हांव एवरी डे म्हाजें टिफीन धुता, हांवूच धुता. पयलीं मम्मा धुताली ताका लागून तें सारकें उरतालें. आतां हांव धुयता तेन्ना तशेंच उरता. तर मम्मा कितें करपाक लागला, पोळे करता. पोळेशे हो मम्मा पळय तांकां चावेक पोळे करता. वय काडलो कसलो पोळ्या काडले पळय. आनी अबय वलेंज आनी अबय वलेंज ओलेंज. म्हाका तांबडी भाजी बीटरूट घातली गो, ते तांबडीच नाही. हे मम्मा पोळे काडटा, मेथयेचे पोळे खंय. बट हांव खावंक शकना बिकॉज आय एम ऑलरेडी लेट. आनी हांवें म्हाका लागून मम्मान भाजी केला. भाजी आनी ती भाजी शिजता रोस कसो. सो हे आनी हांव शीत व्हरतलें. तें आजून पॅक करूंक ना. उदक तरी भरला, उदक भरलेलें आसा. म्हाजी उदकाची बाटली पळय ना आनी इल्लें भर गो. आयज आनी कितल्यांक येवपा म्हण खबर ना वाज. आनी हांव सांगपाक विसरलें की काल न्हू म्हाजी गाडी सर्विसिंगाक बी करून हाडलेली आसा. सर्विसिंग येयल्लें तेजें, बट देन म्हाका टायम मेळनाशिल्लो. सो काल हांव एक्टिवा घेवन गेल्लें कामार वयता आसतना आनी भाव म्हाजी गाडी घेवन सर्विसिंगाक दिवन येयल्लो. सो काल जालें तेजी सर्विसिंग फायनली. तेजो न्हू होर्न लागनाशिल्लो, बट तेजो होर्नूच चलनाशिल्लो. कितले फावटी ताका सारकें केलें. आतां तेजो परत चलता, बट हांवें विचारूंक सुद्दां ना भावाक ना म्हणून हांवें बील सुद्दां पळोवना की होर्न तेजो चेंज केला का सारको करून हाडला तो खबर ना म्हाका. बिकॉज 2 टायम्स ते सारकें करून हाडले, 2 का 3 टायम्स सारकें करून हाडलेले. स्टील तशेंच जातालें तें, वाजत नाशिल्लो तो. बट आतां म्हाका दिसता चेंज केला अशें दिसता म्हाका. आनी डॅडी म्हाजी गाडी धुता अशी दिसता म्हाका. देवा सायबा सारको पुसपाना तो. ना म्हाजी धुयना, दुसरी धुयता, पेप धुयता, स्कुटी पेप.
सो हे पळय मम्मान टिफिन पॅक केले माझे टिफिन आणि हेजे वांगडा हांवें घेतला ही बिस्किट्स 3 आणि एक हांवें घेतला मॉम्स मॅजिक ती हांवें त्या बॅगान दवरला प्लस हांवें 3 चिंगम्स घेतलेले आसा हांव पोचू दाखयता तुमकां आतां अबे म्हागेलो पोचू येयलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मन गुड मॉर्निंग मन गुड मॉर्निंग अबे हांगा मन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कितें जालें हांगा लायट्स बीन ऑफ आसा जशें की तुमकां खबर आसा आमचो पिव अजून सारको म्हटल्यार सारको एकदम बरो जावना सो ताका आमी अजुनूय केजीन टायप ते दवरता बिकॉज इतलेंच की आमी इतलेंच की इफ तो भायर गेलो जाल्यार ताका आनी कोणी खातलो आनी मागीर ते घावो मागीर तो चड वाडटलो म्हणून ताका आमी अशेंच दवरला आनी तेंच्यांनी सांगलां की जेन्ना म्हणसर तो सारको एकदम बरो जायना तेन्ना म्हणसर ताका भायर धाडप ना म्हणून तो घरान रावपी काय न्हू जशें दार ओपन केली की तो धांवता सो बेटर ताका तितून दवरता आमी ताका दाखयता तुमकां ताका सद्या धांपून दवरलेलें आसा आमी म्हटल्यार कपडो पॅक केला पळय हे पळय सद्या ताका अशें पॅक करून दवरलेलें आसा बिकॉज रातचें अशेंच पॅक करून दवरतात ताका आमी आनी हो पळय तुका दाखयता पिव न्हिदला आसतलो पळय न्हिदला तो न्हिदो न्ही ताका आनी जिमी खंय गेलो अबे जिमी ताता करता पिवूय ताता करता आनी छोटूय ताता करता वलेंज एकटोच आहा बाबडो आनी आमी कामां वयता सगळे बॅगान दवरता आतां नाजाल्यार कसले कसले आवाज येता म्हणटाले तुमी न्हू ओदोळ बी तशेंच केला व्हिडिओ करता आसतना कोण कितें बडबडटलें तशें बी केली म्हाजो मूड ऑफ जाता आनी म्हाजो मूड ऑफ सामको सिरियस वाला मूड ऑफ जाता एकदम मूड ऑफ जालो न्हू मागीर आनी तो व्हिडिओ अर्दो शूट सुद्दां केला न्हू आसूं म्हणटा इतलें फ्रस्ट्रेट जाता आय डोंट नो वाय ह्या दिसांनी खूब सारकें फ्रस्ट्रेट जावपाक लागलेलें आसा हांव सो हांव हेल्मेट घालता स्कार्फ आनी घालना हेल्मेट घालता डायरेक्ट आनी आयज हांव घालतलें हें मिनी हेल्मेट हें तुमी म्हाजें पळोवना आसतलें न्हू हेल्मेट आजून म्हाजे कडेन आनी एक हेल्मेट आसा द कचुआ हेल्मेट हॅशटॅग द कचुआ हेल्मेट हॅशटॅग अशें न्हू दिसता हॅशटॅग द कचुआ हेल्मेट कितें म्हणटा पबजी कोण खेळटाली पळय तेंचे हितून आसतालें तें पबजी सो आतां म्हजे बॅग पळयात कितलें भरला तें सो आतां चलो या आतां तर सो आतां वयता आनी घरा कडेन येवन मागीर हांव तुमकां मेळटा बट तोय क्लिप तुमकां आतांच मेळटलो हरशीं म्हणून बट स्टील आतां हांव वयपाक लागला आनी म्हाजी चावी पळयात क्यूट टॉम एंड जेरी सो आतां जस्ट पावला आनी तुमकां आवाज येता सो ते वयर क्लिनींग चल्लेलें आसा आनी हांव 10 मिनटां पयलीं अशें कितें पावल्लें आसा आनी म्हाजे बॅग बीन सगळें व्हरून हांवें जाग्यार दवरला जस्ट म्हाजें जॅकेट हांगासरूच दवरलें हांवें तें व्हरपाक यादूच ना म्हाका सो मम्मा म्हणपा लागली येतात मातशें घरान धूप घाल खंय आनी आपूण सान घेवन भितर वयता सो हांव पयलीं घरान धूप बी घालता हय आईन सान मारली हांव येयलें तेन्ना ती सान मारताली आई सो आतां हांव पयलीं धूप घालता हय पळय आमगे तूं कसो बोळा घालता पळय दोळे पळय तांबडे दिसता ते लायट ऑन आसा म्हणून ते तांबडे दिसता मागीर जेवन दाखयता ना काय करूं ना म्हाका खबर ना पळय मातशें सारकें पळय पळय जिमी कितें करता जिमी सकाळी तूं तातो करी काय मरे कुट्ट मातशें उठोन दाखय मरे तांकां ओदो उठोन येयल्लो ना म्हाजे कडेन हांव येयलें की म्हाका आपल्या नायस कर म्हणून हांव पोचूक घेवन रावल्लें म्हणून आं कोण जिमी पळय कसो रावलो तो पळय दोळे ओपन आहा तेगेले नोकरे पळय तेगेले सो हांवें धूप बी घातलो आनी म्हाका यादूच ना हांव शूट करी म्हणून आनी तुमकां तें दाखोवपाक बी म्हाका याद ना सो आतां न्हू भाव रेडी जावन गेला दिसता जाल्यार खबर ना खंय गेला रे दिश्टी पडना न्हू सो आमी आतां शेवपुरी खावपाक वचपाक चिंतला काल वचपाचें आशिल्लें काल ताका सांगलें या रे म्हणून ना तो येवक मागीर हांव एकलेंच गेलें की ओके फायन एकलेंच खातलें म्हणून मम्माक विचारलें मम्मा म्हणपालें आपल्याकूय हाड म्हणपालें ती आनी हरशी तो डेयली आसता थंय जाणा एक्चुली डेयली आसता तो पळय आनी काल शेवपुरी काड नाशिल्लो मागीर जस्ट हांवें बादाम शेक घेतलें सायडीन बादाम शेक आयस्क्रीम्स ते मेळटा सो मम्माक हांवें बादाम शेक घेतलें म्हाका हाड मागीर कसो हाडटा ती आयस्क्रीम किंडर जॉय ते हाडले शेवपुरी ना खावप पळय तो कसलो भोंवता तो
तांकां सांगता काल हांव शेवपुरी हाडपाक लेवटे कशें एकटे केल्ले म्हणून थंय पयल्या शेवपुरी कारूच ना कितें गो आतां वयता शेवपुरी खावपाक शेवपुरी खावपाक वयता आतां वांगडा वयता तिणें हाली खंय पळय कसले आसता पळयलें न्हू पण तूं यो मरे आमी या सो आमी आतां शेवपुरी खावपाक वयता आमच्या हांगासरूच मेळटा चड बरें लागता चड बरें आमच्या घरा कडेन थंय मेळटा पूण थंयचें म्हाका तितकें आवडना बरें लागना म्हाका तें थंय म्हाका बरें लागता शेवपुरी बरी लागता पानीपुरी म्हाका तितकी लायक ना तेंची बट शेवपुरी म्हाका तेंची खूब लायक आनी प्लस ते सायडीन न्हू फ्लेवर्ड आयस्क्रीम मेळटा तुका जाय ते फ्लेवर सांगपाचे ते आयस्क्रीम मेळटा बादाम शेक थंयचो म्हाज्या भावाक खूब आवडटा मम्माकूय आवडटा विथ आयस्क्रीम बट हांवें केन्ना खावना म्हाका नाकाय बीन यो मरे या मरे मम्मा ही म्हाज्या मुखार असली येयली हांवें तिका पळोवना डायरेक्ट अशें करून तोंडावराचें पडपाचें आतां फोन घेवन आनी मागीर म्हणटा लेले कितें म्हणटा आशिल्ली मगो तूं मागीर मागीर पयलें म्हाका वाजयलेशें इतलेंच म्हणटा आशिल्ली तूं तोंडार लागलें जाल्यार एक पट्टाय आशिल्लें म्हाजेर आमी आतां वयतात म्हाजी गाडी सर्विसींग बी करून हाडला म्हणून सांगी खंयची गाडी घेता रे ओके फायन आपली गाडी घेता तो एक्टिवा रा म्हाजी ज्योती खंय आसा होय रे उनिरेल होय मम्मान पळय कितें केलें ते दीस आमी मडकय गेल्ली न्हू सो मम्मान असले खूब आशिल्ले थंय लाकूड कापलेले आनी तो कोण कापल त्याने पळयलें मम्मी कितें जातलें कांयच आपण सगळ्यांनी घेतले हा सगळ्यांनी घेतले हय सो ती आपूण एक घेवन येयले पळय घरा कडेन तो मम्मा ते उनिरा होय खंय गो शी कोण गो बाय कसलो डान्स पळयला आमगे ढिंचॅक डान्स उनिरेलो का आमगे हांगा मम्मी सो हांव तुमकां कितें सांगी हे कित्याक हाडला ते हे मम्मान आडसर जावन नाल्ल बी हाडटात ते फोडपाक लागून हे हाडला मम्मान थंयच्यान ते खूब आशिल्ले म्हणून सांगलें ते दीस हांवें दाखोवना बिकॉज ते दीस दाखोवपाक म्हाका टायम मेळना म्हाका यादूच ना हांगासर आमच्या हांगा दिश्टी पडत दिसता तू आत्ता आपल्या नाका म्हणटाल मग तू दिश्टी कित्याक पडन रे तर आमी म्हाजे फेवरेट स्पॉटार पावल्यात शेवपुरी खावपाक तो आत्ता आपल्याक नाका म्हणी आनी आत्ता आपल्याक जाय खंय अबे तू काळो कित्याक दिसता लायट ऑन केला हांवें लायट ऑन केला तर सगळ्यांक कळटा म्हाजें खावन जालें तेजें अजून जावना आता गाळ्यो पडटले म्हाका पण असले काढला म्हणून सो हांगासर हांवें ब्लॅक करंट आयस्क्रीम ऑर्डर केला भावाक नाका खंय खंय तो भाव म्हाजो तो त्या वाटेन वचून रावल्लो आसा मैं वीडियो बनाऊं कौन सा अमेरिकन है ही वाला सो हांवें ब्लॅक करंट आयस्क्रीम घेतला कोन आयस्क्रीम ताका नाका खंय भावाक नाका मागीर खाव ताका तो लिमटून खाता 2 आडसरी येल्यार बरें दिसता पार्सल मम्माक एक म्हाका आडसर लायक पार्सल म्हणपाक लागलें हांव नाका कितें म्हणपी तरी तूं आनी कितें म्हणून हात तूं हय नो माय आयस्क्रीम यू वॉन्ट ताका पळय थंय आमी हांगा कोण दिश्टी पडना आसतली इतलें डार्क कित्याक दिसता पण पळय सामकें डार्क दिसता न्हू एक बाय मिस्टेक फुटलो असो ताका पिवपाक दिला आनी तुका बॅक कॅमेरान दाखयता राव आपल्या दाखयना थंय 2 स्ट्रॉ दिल्ले आसा पळय हांवें म्हटलें म्हाका नाका म्हणून सांगलें एक ते चुकोन फुटले 2 पार्सल घेताले हांव बट ते चुकोन फुटले आमी पोटाक तुजें दुखत बीन व्हिडिओ बंद आसा इतली स्लो कित्याक तशें कित्याक चलता कसले रस्त्याच्यान वयतात आमी आतां पोचूक खावपा हाडपाक वयता पोचूक न्हू कॅट फूड खूब लायक सो आमी तें हाडपाक वयता आनी प्लस ताका ट्रीट हाडपाक वयता आमी ओके खूब दिसना कसलो रस्तो रे खडा 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 आमी हम दो चले
सामान लागले इसलिए केक करपाचे आयटम्स हेल्ले हांवें बट देन म्हाजे कडेन आमी करूंकूच ना टायमूच मेळना बट आतां करपाक चिंतता ते हेवी पळयता हांगासर आमी टॉपिंग्स बरें आसा न्हू चोको चिप्स बट आय थिंक हे केकीन न्ही आयस्क्रीमेर घालपाचें दिसता म्हाका न्हू खंय आसा खबर ना स्प्रिंकल्स जाय आशिल्ले म्हाका हांगा स्प्रिंकल्स आसा स्प्रिंकल्सूच दिसता म्हाका हे अबे हे स्प्रिंकल्स ना रे बट असते नाका म्हाका ते कलरींग आसता पळय ते जाय आशिल्ले हे कितें सोडा पावडर यू डोंट वांट दॅट हय राव रे हेय गो घेवया बरें मेळटा जाल्यार पूण हांगा ना म्हाका जाय आशिल्ले मॅन सिंबाचे पळोवपाक येल्ले खंय सो सिंबाक आमी ट्रीट घेवया ताका ट्रीट कसली ही न्हू तेगे फेवरेट खंयची रे ती पिंक कलर ती ना दिसता अबी ती काबार दिसता न्हू ना हांगासर पिंक कलर हे हातले म्हणटा तूं चिकन वाला तो पळय बीग ब्रो आमचे पोचूक लागून फूड सिलेक्ट करता सेम न्हू हे क्रॅब फ्लेवर नाका क्रॅब फ्लेवर नाका एक हे आनी एक दुसरे खंयचे घेवया ना ताका फूड घेवया ते नाका हाडा बी नाका सो हे पळय आमी कितें कितें घेतलां ते 2 कॅट फूड घेतला ताका आनी एक हे घेतलेलें आसा ट्रीट ते ट्रीट सामकें ताका खूब लायक ताका आनी ताका कॅट फूडूय ताका खूब लायक आतां तुमी कुछ लोगे सो म्हाका फ्रुट्साची हितून यो काल हांवें इल्लें काल हांवें स्ट्रॉबेरीज व्हेल्या आनी आयजूय म्हाका पळोवया कितें आसा जाल्यार बरें फ्रेश काल हांवें स्ट्रॉबेरीज व्हेल्ले ते आजुनूय आसा पूण स्ट्रॉबेरीज आसा कितें म्हण घेव रे अबे हे पळय केदें इल्लेशें ते बेगीन पळय केदें आहा पळय इल्लेशें पळय पत्ता गोबी कशी पळय कॅबेज कशी पळय आनी एक हांवें परफ्यूम घेतलेलो आसा बिकॉज म्हाका डेली वेअराक परफ्यूम जायो ताका लागून कामार वयता आसतना लावपाक बीन कॉन्जूस पळय ताका याद आसा हांवें ताका एकदां 240 दिवपा आशिल्ले ते ना तूं घेता तूं पे कर आमकां एक ती बायल फॉलो करताली हांव पळय कितें म्हणटा तो की युट्यूबार तिणें व्हिडिओ पळयला आसतले खंय सो ती आमकां फॉलो करीत आनी घेवपाक वयता थंय येताली परत पळयताली एज इफ हांव कितें उबारून व्हरता कशें तेंचें जाणा सो आमचें घेवन जालें आतां आमी चल्ली घरा पोचूलें रिएक्शन पळोवपाचें पोचू बरें खूश जाता तरी एकूच उरलेली ट्रीट सो ताका आनी ट्रीट हाडली हांवें आनी प्लस ताका कॅट फूड हाडलेलें आसा हांवें एक न्यू घेतला आनी तें ताका लायक जातालें खबर ना अबी स्लो फास्ट वयता हा वळख आसा कोण तूं व्हडलो वळख आसा खंय ते ट्रॅफीक पुलीस आशिल्ले वळख आसा सायबा सो आमी घरा कडेन पावली आनी पावतात हांव चेंज करूनय बी येयलो तेणेन जिन्स काडली आनी शॉर्ट पॅन्ट घातलेली आसा आनी हांवें आजून चेंज करूना म्हाका चेंज करपाक जाय बट फर्स्ट बिफोर दॅट पोचूलें रिएक्शन पळोवपाक जाय म्हाका पोचूक म्हाका ट्रीट दिवपाक जाय पळोवया कितें करता तो ताका हाडटा राव पयलीं हांव हे पळय आमी आडसर हाडलेले पळय एक फोडलेलो आसा हितून जे भावान तिला अरे दिता बघ असं ते आनी हे दोन राव रे ट्रीट हाड तुका ट्रीट नाका तुका ट्रीट जाय जाल्यार बस उगी बरें ना जाल्यार ना तुमच्या हांवें म्हाका दिदीक राग बी येता पळय हे कोणाक आवडटा ताका ट्रीट हाडलेली आसा जाल्यार कोणाक आवडटा हे ट्रीट उगी बरें बसपा जाय बसता पळय कशें तें उगी बरें जाय जाल्यार उगी बरें बसपाचें आनी बसना जाल्यार मागीर हांव दिवपा ना मागीर हांव आपूण हातलें आं पयलीं आमकां अभी कित्याक बेजार तें कित्याक बेजार मागीर पोरू मागीर कित्याक बेजारलें पळय कसले करता पळय नाकशी लायना म्हाका राव तुकाच दिता पळया राव रे नाका नाका राव हे पळय कोणा जाय पळय कोणा जाय पोचू पूण पोचू न्हू तें दिदीक तें घे म्हाजो पोचूलो फेवरेट जाल्यार बाबा सालमन फ्लेवर
आवय घास मारना ते काम आहे ते खंयच्यानूय भायर सरता थापून घालून आशिल्ले आयज तेका सकाळच्यान मुमान सोडलेले खंय ऑलमोस्ट काबार परा झाले काबार ते परा तो पळय पोचू पळय ते खाऊन तेजे काबार झाले तरी तेच जाले हांव ते आता आणि हे तेका हाडला म्हणटा ते तेका लास्ट टाइम खावन आमी ट्राय केल्ले तेका लायक जाल्ले सो हे आनी एक आशिल्ले जेली टायप ते हांवें हाडूना तेजे जाग्यार हांवें हे हाडलेले आसा छोटूशे हे बी किटनाचे सो तेका अजून 1 वर्स जावना न्हू सो ते किटनूच आसा अजूनय बारकेले आमचे सो हे कसलो फ्लेवर हाडला हांवें पण ताका लायक जातले जाल्यार खबर ना बट पळोवया ट्राय तरी करचें पडटलें तेका खूब लायक पळय कशें खाता पळय पोचू पोचूक आतां आमी दिश्टी पडना ते खाता आसतना आमके ए जिमी पुपू जिमी ए पोचू ते अजूनय पण ते घेऊन हा पण ते सकल घेऊन पळय तेका पोचू पोचू फोणेकार तो आमचो इल्लोसो आशिल्लो तो खंयच्यान हाडलेलो तेका आमी फोणेच्यान हाडलेलो तेका आमी ए पोचू मस्त तो छोटू सामको पळय 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 कोणी म्हणटले असले पहिले की आम्ही आणि एका काही घालना म्हणटली माझ्या की बरं तांकां गावता पूण आणि हांवें आडसर बी हाडलेले आसा बट आतां रात जाली न्हू सो आडसर आतां कोण पिवपाना दिसता आमगेर सो डायरेक्ट फाल्यां मॉर्निंग आडसर पिवया मा हांवें आडसर हाडला आतां रात जाली न्हू फाल्यां पिवू तुका डॅडीक म्हाका अभी पिलो अभी एक्चुली हांवें घेवन आशिल्लें पूण तो मूग चुकोन फुटलो मागीर अभी पितो म्हणपाक लागलो अभी ते कितें हाडटा दाखोवया तेणें हांवें मिक्सर हाडलेलो आसा मिक्सर मार तो ग्रायंडर कितें म्हणटा तेका मिक्सर हांवें करून बसला बदकून तो आपल्याक लागून खंय हात लायनाका खंय कळ्ळो आनी ते पुट्ट्याचें आयडन न्हू ते तेजें आयडन न्हू दाखयत राव ताणें कितें हाडलें अब आमचें जिमी पळय हे तेणें हाडला फ्लिपकार्टाच्यान पार्सल लायात हातून पार्सल ओपन करून दाखय मरे हे बाई हे कितें ये मार खातले तो ऐकले 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 बिहाइंड द कॅमेरा कितें चलता ते म्हाका मार खातले खंय हांव हे बाय आनी हे कितें रे हितून कितें घालून दवरलें रे व्हडलें प्रिमियम रे 10,000 हाडली ना 1,000 2,000 हाडला आसतलें काड एक हातीत कॅमेरा जाल्लो बी हांवें आनी म्हाजो फोन इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन युअर दिस थिंग हे पळय कसलो लूक दिता पळय तो हे ताणें ऑर्डर केलें हे एक्चुली काल येयल्ले बट काल हांवें व्हिडिओ शूट करूंक ना सो तुमकां हांवें आयज दाखयला पळय हे बी मिक्सरा भशेन न्हू हा मरे हो मिनी मिक्सर ती आनी एक येता आणा तूं ती बाटली कशी ती सेम बॉटल कशी आसता पळय ती अशी कॅरी हांवें पळयल्लें पूण हांवें तांकां दाखोवना न्हू व्हिडिओचेर तूं आतां कितें घेवन येयलें कसलें नुस्तें ए छोटू काय हे हाडलें पळय 2 ओलेंजाक बी घालताले घाल पिवकूय घालताले घाल 2 हे हाडले पळय हांवें कॅट फूड हाडलेलें आसा तो फ्रिजीच्या हाचीन दवरला घातला बरे बांगडे घाल हे पळय हे मिक्सर आनी कितें तरी आहा हेजे वांगडा पळय धाकटो मिक्सर दिसता म्हणजे आय मीन धाकटें आयडन दिसता पळय धाकटें आयडन हे येदुशें आसा आनी ते बरें रे ब्लेंडर व्हडलो ब्लेंडर हाडलो हे ताणें ब्लेंडर मिक्सर न्हू तो सॉरी हे भितर दवरया मातशें मात जालें दाखोवन ते मम्मा पोचूक घेवन येयला आनी पोचू कशें रावला पळय मसाज दिता म्हणून रे पोचू हे पोचू 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 सामको लाडको सगळ्यांचो न्हय रे मम्मा येता पोचूक घेवन बसता डॅडी येता पोचूक घेवन बसता तो इल्लोसो तो पुट्टू 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 इल्लोसो तो इल्लोसो सगळें कितें दाखयलें आय थिंक म्हाजो आयचो व्हिडिओ हांगा पर्यंतूच स्टॉप केल्यार बरो दिसता फाल्यां खातीर मातशें कितें दवरया आनी हय आमी परत मेळया अशेंच म्हाज्या नेक्स्ट व्हिडिओन टील देन बाय बाय गायज टेक केअर बाय बाय असोच मोग आसूं दी गायज थँक्यू सो मच इतलो मोग दाखोवपाक लागून बाय